की अशी पाखारे येती आणि स्मृती ठेवून जाती. आणि लक्ष्मण बाबाच्या बाबतीत तेच घडले. लक्ष्मण उर्फ बाक्कल आमचे भारतीय जनता पार्टीचे एक खडेगात कार्यकर्ते आणि तेजे अचकीत आमचे मदें वचप ही तशें म्हणजे कोणाकच तशें म्हणजे मनाक पटपा सारकें मान्य करपा सारकी गजाल न्ही. म्हाका याद जाता ती साधारणच्या 3-3.5 वरांचेर ताणें म्हाका फोन केलो त्या दीस. म्हणजे 15 तारखेक 3:30 वरांचेर फोन करता आसतना की आमी दोगूय जाण एका फंक्शनाक वचपा आशिल्ले. म्हणजे नुवें जो हॉल प्रोजेक्टचे फंक्शनाक आमी दोगूय जाण वचपा आशिल्ले. आणि दुसरे दिसा म्हजी डिमांड आशिल्ली म्हणजे 16 तारखेर. त्यामुळे म्हजी तयारी करपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान हांवें सांगलें की हांव येना, की म्हजी भुमिका म्हणजे आमी तांकां आर्ट एंड कल्चर खात्याच्या माध्यमांतल्यान तांकां सपोर्ट केल्लो. म्हणजे त्यामुळे ताका सगळें तूंच वच आनी म्हजें भाशण तूं कर अशें ताका हांवें सांगलें. आनी म्हाका दिसता की त्या नंतर की तो त्या फंक्शनाक गेलो. त्यानंतर दुसरें एक फंक्शन अटेंड केलें ताणें. आणि त्यानंतर साधारणचे 11 जाले आसतले की रमभवन म्हाका फोन लावपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे तेन्नाच हांवें फोन ऑफ केल्लो. आणि रोखडेंच म्हाका म्हजी मिसेस सविता तवडकरांनी म्हाका सांगलें की अशी अशी घटना घडली आसा, रमभवनाक तुमकां फोन केल्लो आसा. की क्षणभर जो आसा न्ही की कितें करप आनी कशें म्हणजे हांवूच बदील जालो. मान्य करपा सारकी गजाल न्हीच न्ही ती. आणि मागीर अचकीत मागीर आमी दोगी जाण मागीर हॉस्पिटल जे सगळे कार्यकर्ते आनी बाकी सगळे जमिल्ले आशिल्ले. आणि अत्यंत म्हणजे वातावरण जे इतलें शोकाकूल आशिल्लें की कोणीच मान्य करूं शकना अशा तरेची जी गजाल घटना आशिल्ली. आणि पण ती गजाल घडली आणि काळाच्या पडद्या आड आसतना आमचे बाक्कल लक्ष्मण गेले हें आमकां मान्य करचें पडलें. पण हें मान्य करता आसतना की ताजे संदर्भांत ज्यो गजाली आसा की बाक्कलाक आमी लक्ष्मण बागेक आमी विसरूंकच शकना. आमचो कार्यकर्ता ताजो सुस्वभाव म्हणजे कोणा कडेन तशी म्हणजे उर्मटपणे उलयलो केन्ना तरी अशे बाबतींत ताजें केन्नाच घडलें ना. की एखादी गजाल जर ताजे बाबतींत स्वता घडली जर जात न्ही सोशीत वृत्ती आसा न्ही ती सोशून घेवप की आज म्हणजे एक काळाचे सामान्य कार्यकर्तो ते नगरसेवक ते नगराध्यक्ष ह्या कालखंडाक सुद्दां जे आसा न्ही की बाक्कल बाबान जे कोणाक उर्मटपणेन उलयलें किंवा कोणाक तरी तापयलें, कोणाक तरी केलें की कोणाक तरी अशें म्हणजे पयशांच्या हावरटपणान ताणें कितें केलें अशें एक सिंगल गजाल हांवें केन्नाच म्हणजे ते बाक्कल बाबाच्या बाबतींत आयकूंक ना. तुमी जाणा आसतले बक्कलालो म्हाका दिसता 22 तारखेक जल्म जाल्लो. 22 तारखेक तो परतो कावन्सिलर जाला. आज 22 तारखेक म्हाका दिसता तेगेली शोकसभा बी सगळी तिनी डेटी एकच जाला दिसता म्हाका. 22 तारखेक लकी आसली तेका. आनी म्हाका दिसता ही आज आमी जी घेयला शोकसभा ती वायटूय अशी म्हणटा हांव म्हणटा. जेन्ना हांव नाटकां बसलेलो नाटक चालू जावपाचेंच आसलें आनी सायमनान जेन्ना म्हाका फोन केलो बक्कलाक तो हॉस्पिटलांत हाडटाय कितें जाल्लो सामको सिरियस आहा म्हणून. ती गाडी पावचे पयलीं तेमगेली हांव बक्कल म्हणटकीर नाटक सोडलो आनी हॉस्पिटलांत येयलो. गाडी पावची आसली तेन्ना तेन्ना दोनी आमी दोगांय बरोबर पावलाय. आनी जेन्ना त्या गाडयांतल्यान काडला तेन्ना हांवूय सामकी पडल्या भशेन जालो तो सामको दवरपाक ते दोग-तीग जाण आसले म्हणटकीर हांवें हात जाल्यार बक्कल सारको बस म्हणून येवलो. म्हाका दिसता तेन्ना तेका जीव नासलेलो म्हणून तसोच हेजेर व्हिलचॅराचेर घालून भितर वयलो आनी भितर म्हाका एकट्याक येयल्लो तेमी पयलीं. आनी पळयल्यार तेका भितर व्हरता तेन्ना 1-2 मिनटांनी तेमी सांगलें तो कांयच ना म्हणून. नर्स सांगलें म्हाका अशी तकली हालोवन दाखयली कांय ना म्हणून. म्हाकाय समजलें मागीर दोतोर म्हणपा आपण डिक्लेअर करता म्हणपा लागली. हांवें सांगलें मागीर बरें कर म्हणल्यार मागीर भायर येवन सांगलें अशें जालें म्हणून. म्हाका दिसलें तो जीव आसा हेका कितें तरी उपाय जातलो अशें म्हणून. खूब ट्राय केली डॉक्टरान पूण कांयच तेजो उपाय कांय जालो ना. तसो रोखडो हांवें सायमनाक फोन केलो. सराक फोन केल्यार सरा फोन बंद आसलो. मागीर सरा टिचरीक केलो. मागीर अशें कोणा फोन करून मागीर हांवें आपोवन हाडलो अशें जाला. लोकांक खरेंच दिसना परती फोन करता. फोन घेवपा पासून म्हाका टायम नासलेलो. बक्कल तुमी जाणा आसतले बक्कल जेन्ना कावन्सिलर जालो तेन्ना नंतर
आमी म्हणलें बक्कला तुका एक 6 म्हयने दिवया, पूण जेन्ना दीस लागीं येता येता म्हणून पावलो म्हाका पात्रांव आपूण चॅरपर्सन जातलो काय जावपा ना, जातो मरे आपूण म्हणून पावलो. हांवें सांगलें तूं कांय भिनाका, तुका चॅरपर्सन करपाची जबाबदारी आमी घेताय न्हू काय म्हणलें. त्या प्रमाणे तो चॅरपर्सन जालो आनी तें जातकीर ताका एक उमेद आसली सामकी काम करपाची, कितें तरी बरें करपाचें. म्हणटकीर आपूण एक ह्या बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन करता. हय, आपल्यालें एक नांव उरचें अशें आपल्याक दिसता. हांवें तशें कांय ना म्हणलें, तुगे नांव घालया मरे म्हणलें. दोगांय तुमी पागी समाजाचे आसाय, तुमगे दोगांनी नांव पड तेजेर अशें म्हणलें. आनी मागीर सराच्या फाटीं लागून म्हणपा तूंच तयार करपाची म्हणपा लागलो. सगळें तुवें फाटीं लागून करपाचें, हांवें सायमनान. म्हणटकीर त्या प्रमाणे आमी त्या सराच्या फाटीं लागून त्या बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन केलें. तेगे नांव नेम प्लेट पडली. तो इतलो खूश जालो. ते आपल्या बिल्डिंगेचें काणकोण नगरपालिकेचें बिल्डींग जालें आनी तेजेर तें आपल्याक नांव पडलें म्हणून सामको खूश जालो तो. तशें मागीर बिल्डिंगे इनॉग्रेशन करून पसून आमी थिंगाच बसपाक लागले. आपल्याक एक थोडे दीस तरी त्या खुर्चेर बसपाक उमेद आहा म्हणपा लागलो. आनी तो म्हाका दिसता 8च दीस त्या खुर्चेर बसलो. बिल्डिंगेचें काम पसून थोडें इनकम्प्लीट आसलें, आजुनूय फर्निचराचें काम करताय. चल तुका बसोवया त्या खुर्चेर म्हणून आमी सीओक फाटीं लागले, व्हरया थिंग व्हरया म्हणून हें आमी ऑफिस थिंग वयलें आनी ताका 8 दीस खुर्चेर बसयलो. तेन्ना म्हाका एक फावट मेळ्ळो. तेन्ना म्हाका लागलो आमी दोगूय सामान्य मनीस, आज बाकल नगराध्यक्ष आसा आनी हांव समाजाचो अध्यक्ष आसा. तेन्ना आमी एक मोठो प्रोग्राम आयोजन करया. आनी तो म्हणटालो की खंयच्या हॉलाक नाका, की जे मिनी कॉम्प्लेक्स आसा त्या मिनी कॉम्प्लेक्साचेर एक बरो प्रोग्राम आमी आयोजन करया हेजे फुडें, अशें तो म्हाका सदांच सांगतालो. बाकल एक बरो वक्तो. आमचे जेन्ना समाजाचे प्रोग्राम आसा की ताका भाशण जें तो उलयतालो ताका स्टॉप करूंकच कळना जाल्लें आनी नंदेश ताका चिवटो काडटालो. पूण आपली लायफ ताणें रोखडें स्टॉप केलें. सगळ्या समाजाच्या वतीन ताका ह्या वेळार तुमच्या ह्या प्रोग्रामाक आर्गां ओंपता आनी ताच्या आत्म्याक देव शांती दिवं अशें म्हाका देव. आमचो बक्कल लक्ष्मण बागी हाच्या अशोक सभेक आमी जमिल्ले आसा. उपस्थित मान्यवर, आमचे मंत्री, सगळे कावन्सिलर, बाकी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते. केन्ना चिंतूना आमी कोणें चिंतूना बक्कल आमचे कडल्यान असो अकस्मात वतलो अशें म्हणून. सराक लागून म्हजी आनी बक्कलांची खूब वळख. आनी केन्ना मेळटा तेन्ना भाभी, टिचर कितेंय म्हणटालो, पण आमी खूब बरें वागतालीं. सगळ्यांचे तुमचे कडेन जसो वागतालो तसोच. आनी सगळे आमी कॉमन मनशां. आमचे कोण राजघराण्यांतले हांगा कोण ना. पूण ताका पळयलें की म्हाका सदां अशें दिसप, सराक म्हणून की हो एक सामको म्हाका राजा भशेन दिसता. राज कुटुंबांतलो मनीस कसो दिसता. ताची उलोवपाची भाशा, सगळ्या कडेन बरें मन मेळूं. पण जे दुसऱ्या बद्दल सरा बद्दल तो इतलो भरभरून उलयतालो. हांव म्हणटालें हो असो कसो उलयता. तो पूर्णपणी सराचें ताका कार्य आवडटालें. आनी ते भारावन सदांच उलयतालो. म्हाका जर खंयी भाशण केलें सुद्दां 15 मिनटांतलें भाशणां 5 मिनटां सराचेर तो उलयतालो. इतलें म्हणजे जशें सर ग्रावंड लेवलार काम करता तसोच तो ग्रावंड लेवलार. आतां आमी सगळ्यांनी ते मरणा गेले कडेन तुजी खरी परिस्थिती पळयली. हांव चड उलयना, सगळ्यांनी तेंच उलयलां. कारण सगळ्या कडेन तो कॉमन. तो नगराध्यक्ष म्हणून कोणा कडेन ताणें मोठेपण गाजलें ना. आमच्या हांगा आसा तितले कावन्सिलर खरें तेच हेतूंतले आहा. कोणूच आपूण चॅरपर्सन म्हणून कोणाकच गर्व, इगो केन्नाच ना. कावन्सिलर आसात कारण तुमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते. आनी आमी देश सेवेक प्राधान्य दिवन जनसेवेकूय प्राधान्य दिता. हांव इतलेंच ह्या वेळार कारण बाक्कल गेलो हें खूब इतलें की हांव सुद्दां एक प्रकारचें भियेल्या भशेन जालें. आत्तां आशिल्लें आत्तां गेलो. हॉस्पिटलांत जेन्ना रामबाबान फोन केलो आमी 10 मिनटां भितर थंय पावलीं. हांवूच गाडी चलोवन सरा घेवन गेलें कारण ड्रायव्हर नाशिल्लो तेन्ना. आनी जेन्ना आमकां दाखयलें की अशें जालें, बक्कल उठ तूं कितें न्हिदला, अशें तुगे न्हिदपा टायम न्ही हो. अशें इतलें म्हणजे सांगपाक शकना. इतलें सारकें दिसलें की आमी घरान मनशां उठयना तशें उठोवचें आनी ताका बसोवचें, चल या अशें म्हणचें. आयज ह्या वेळार एक रिक्वेस्ट करता. ज्या वेळार तुमकां म्हणलें की हांव भियेलें अशें की हांव आत्तां बक्कल अशें रात वतालें, हांव आत्तां हांव उबें आसले कडेन उरतलें कितलो वेळ, इतली आमची गॅरंटी ना. प्रत्येक मनशाची अशी परिस्थिती आसा. तुमी सगळे सराचे इतले कार्यकर्ते सराचे पावला तुमी आसता. म्हणटा तुमकां कितें प्रॉब्लेम असले शेअर करात. तुमचे हेल्थाचे सरांनी सांगलां, सराचें म्हाका भाशण चुकलां. सरांनी सांगलां आसतलें तुमकां की तुमच्या आरोग्याची काळजी पयलीं घेयात. खरेंच हांवूय घेना.
हांव तुमकां म्हाका अधिकारच ना तुमकां सांगपाक, तरी आतां बक्कल व्हरतकीर म्हाका 4 ब्लॉक मेळून ह्या मनशान केन्ना चॅक केलें ना गा, तेजी लिवर पिड्यार जालें म्हूण सांगलें. म्हळ्यार अशें दिसता की आमी सगळीं न्ही इतली रमलेलीं आसा आमची जनसेवेक, आमची सेवा स्वताची सेवा करपाक जी आमी विसरल्या ती थोडी आमी करया. आमी समाजा खातीर काम करता जाल्यार आमी वेवस्थीत आमचें आयुश्य जगपाक जाय. आयज BJP मंडळाच्या तर्फे आज बाकलाची शोकसभा आयोजित केला. सर डॉक्टर रमेश तोडकर, बाकी काउन्सिलर सगळे कार्यकर्त्यांनी जमले. सडनली रातची 10 सुमार कोण तरी एक भुरगो म्हाका शॉपाचेर धांवट येयलो. ते गांवचोच म्हाका याद जायना कोण. आनी बाकलाक गाडयांक घालून हॉस्पिटलाक घेवन गेलो म्हणपाक लागलो. अनएक्सपेक्टेड कितें कांयच तो बरो आसलो. तेन्नाच सरान जर सांगले त्या प्रमाणे तो प्रोग्रामान ह्या प्रोग्रामाक गेल्लो. म्हाकाय बी त्या प्रोग्रामाक पळयल्लो, पूण म्हाका वचपाक मेळना जालें. सर पावलो ना त्या प्रोग्रामाक. पूण तेणी त्या प्रोग्रामाक एक बऱ्यापैकी सुंदरशें भाशण तें केलें. सरांचे जे पयशे ते त्याच भुरग्यांनी सराच्याच बाकलाकच धरून तेंच्यानी ते ग्रांट मेळून घेयले सरा कडच्यान. आमगे एक सिस्टमूच तशी आहा गांवची. जर कोणाक कितेंय जरी जालें जाल्यार आमी फाटफूट पळयनासतना रोखडेच धांवता आमी त्या वेळार. आनी तेन्ना म्हाका कळना फुडें हांव रोखडोच मोटरसायकल गेलो आनी फास्ट चावडेर येवपा येयलो हॉस्पिटलान. चावडेर पावता थिंगच कळ्ळें की म्हाका स्टॉक सोडून गेलो म्हणून. खूब वायट दिसलें, कारण कितें चिंतलेंच ना कितें घडोवंक शकता अशें म्हणून. बाकुलो म्हागे ल्हानपणासान फ्रेंड. आमी एक बरोबर बसपी, एक बरोबर उठपी, बिजनेसा प्लॅनिंग करपी, सगळे आमी ल्हानपणासान दोग फ्रेंड. नंतर जेन्ना राजकारणाचे जेन्ना ताका मना जालें आपूण कावन्सिलर जावचें, त्या वेळाचेर नंतर आमचे थोडेशे एकमेकाचे विरोधी ह्या हितूंतल्यान गेले. पूण आमी केन्नाच गांवां आमगे सिस्टमूच तशी आसा. आमी गांवां भितर केन्नाय राजकारण दवरना. राजकारण ह्या राजकारणाच्या वेळाचेर बाकी वेळाचेर आमी सगळे कितें गांवचे प्रोग्राम आसा, जेन्ना हांव खंयच्याय स्टेजीर आसता जावं खंय आसता आनी बाकीले बरोबर आसता, तेणी म्हाजी प्रशंसा करप ते कितल्या लोकांक पयलें आसतलें आनी हांवें तेजी प्रशंसा करप. केन्नाच आमी एकमेकाचें नांव घेवन एकमेकाची प्रशंसा केली की केन्नाच सुण्ण जाल्लें. तो कावन्सिलर जालो ते आयज पर्यंत तो एक BJPचे कार्यकर्तो, हांव BJPचे कार्यकर्तो. सरा कडेन सर आमच्या मुखारच बसलो आसा हांगा. गोंयांत ही पयली केस आसा की नगराध्यक्ष पदाचेर रावन एखादो मनीस ह्या संवसारांत अंतरता. माननीय मंत्री रमेश तोडकरा कडेन म्हाजी विनंती आहा, माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन तांणी ही गजाल घालची की इन फ्युचर कोणाक केन्ना कितें जाय सांगूंक जायना, पूण मानार आनी प्रोटोकॉला प्रमाणे जर तो नगराध्यक्ष, आमदार, नगरसेवक कोणी आसत जाल्यार जो शिश्टाचार मेळपाक जाय, मानवंदना पुलिसां कडच्यान मेळपाक जाय. इतल्या खातीर म्हणना पुलिसां कडच्यान सुद्दां वचपाक जाय, कारण तो काणकोणचो फर्स्ट सिटीजन, काणकोण नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष आसलो. हें आमकां कांयच पळोवपाक मेळना. आनी वेळ हे सगळे विचार करपाक वेळय बी नासलो. सगळ्यांक अक्षरशा पयलें मंत्री तर अक्षरशा थंय रडटालो. एक वेगळी परिस्थिती थंय आसली. तेन्ना ताजे कुटुंबाक तर आमी वयर काडयाच, पूण इन फ्युचर हेजे फुडें जर कोणाकय कितें जालें जाल्यार जो शिश्टाचार ज्या पदार एक गरीब घराण्यांतल्यान तो नगराध्यक्ष पदाचेर जाता आनी थंय डेड जाता, तेन्ना जो शिश्टाचार सरकारान आनी समाजान दिवपाक जाय तो दिवचो. त्या वेळार हीच खरी श्रद्धांजली ठरतली. देव बरें करूं. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.